येवकार हा समृता खणगावकर, सूर्यप्रयाचे हेडलाईन्स। मया कोयर दाखोवपाक हाडटात, विचारतात पर्यटक। मये तळाकय कोयराचो भेटाळो, फामाद तळार येवपाचे वाटेर कोयराच्यो राशी, कोणाचे कोणाक ना पडिल्ले। तालिगांव पंचायत 68% वयर मतदान, फाल्यां कळटलो निकाल। कांय कडेन शांतिकायेन जाल्यार कांय बुथांचेर इलेसांव तो कोफुसांव। म्हापसा गावसावाड्यार घराकुशीक उक्ते गटर, 10 वर्सां जावन गेली पालिका घेना काना मनार। नगरसेवकाचे कानार केस, थळाव्यांची भलायकी धोक्यात। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मयम लेखपिक्याक कचराधिकारी लाय हो, असले डायलॉग हालीं जगप्रसिद्ध मया तयार आयकपाक मेळटात। आदीच दुष्काळ तेतूंत 13वो म्हयनो असले मयम लेखाचे जाला। कोणाचे सोयर सुतक कोणाक ना। फुलां आनी बदकां न्हू कोयर हालीं मयेचें आकर्शण जावन रावला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आमी सध्या जे उबे आसात ते मयम लेक हो दिवचलच्यान मया वचपी रस्तो आनी फुडें मयम लेक हे एक फामाद ट्युरिस्ट स्पॉट गोंयचे। खुबशे लोक हांगा पयलीं येताले, पूण आतां कन्स्ट्रक्शन जालां, ते अपग्रेडेशन जालां, पूण थंयसर ट्युरिस्ट हे सामके कमी येतात। ताका कारणाय खूब आसा, बसी हांगा येनात। पूण आनी एक हांगासर एक समस्या उबी रावल्या, ती म्हणल्यार कचऱ्याची। हांगा ह्या रस्त्यांचेर आमी पळयतात की सामको कचरो सायडीक उडयल्लो आसा आनी जे थळावे लोक आहा ते म्हणटात की एक ट्युरिस्ट स्पॉट आसा, पूण लोक हांगासर कचरो उडोवन जे ट्युरिस्ट स्पॉटा कडेन जो रस्तो वचपी आसा तो सामको घाण केल्लो आसा लोकांनी। आतां कोण उडयतात, भायले लोक भितरले, ताका विचार करचो पडटलो लोकांक की अशें एक ट्युरिस्ट स्पॉट आसा थंयसर तेच्या लागीं कचरो उडोवपाक जायना। अशें आमकां गोंयभर दिसता की सगळे कडेन रोड सायड जे आसा ती कचऱ्यांनी भरलेले आसा। ताचेर विचार करूंक जाय लोकांनी आनी खंयसरूच अशी घाण करपाक जायना। अशें जे मये सारके जे गांव आसा ते एक सामके पयलीं स्वच्छ आनी सुंदर आशिल्ले, पूण आतांच्या दिसांनी ते सामके घाण अशे रस्ते आमकां दिसपाक लागल्या। ताचेरूय लोकांनी आपले विचार करपाक जाय आनी थळावी पंचायत आहा तेंच्यांनी तांचेर कारवाय करपाक जाय। एक तर CCTV कॅमेरा घालपाक जाय, ना तर ते कचरो जो आहा तो उखलपाक जाय। फाटीं आमी सरपंचाकूय विचारलेलें तेन्ना तेंच्यांनी कारवाय करतले अशें म्हटलेलें। थोडे कडलो कचरो काडला, पूण आमच्या फाटल्यानूच आमकां दिसता की सामको कचरो पडलेलो आसा आनी हेचेर पंचायतीन स्ट्रीक अशी एक्शन घेवपाक जाय। कित्याक तर पयलींच मयम लेक हांगा लोक येवपाक कमी जाल्या आनी अशें जर घाण दिसली जाल्यार लोकांक आमी कितें दाखयतले, गोवा सुंदर की असो घाण आशिल्लो। हांगा आमचो हो मेन रोड आहा तो मया लेक ट्युरिस्ट स्पॉटार वयता सारको, तेन्ना हो कचरो आयज दिसता। टूरिस्ट इवन म्हणटा मया लेक में क्या दिखाने को लाया है, कचरा हमको दिखाने को लाया है अशें म्हणटा आमकां। तेन्ना लोकां कडेन एकूच विनंती आहा, तांकां हात जोडून हांव म्हणटा कित्याक कचरो रस्त्यार उडोवनाका। हो आमचो मया लेक फेमस ट्युरिस्ट स्पॉट आनी हांगा सदांच कोण ना कोण कचरो हाडून वयता। हे आमचे मयाचे लोक उडयना, हे कोण भायले कोण रावता तेच उडयता हांगा। तेन्ना तांची एकूच विनंती, हांगा रस्त्यार एक उडोवं नाकात। हो आमचो मेन ट्युरिस्ट स्पॉट। तूं पंचायतीक कितें सांगूंक सोदता? आनी पंचायतीक आमच्या मया पंचायतीक सांगूंक सोदता की तेजेर स्ट्रीक एक्शन घेया म्हणून। कोणूच जावं, इवन आमचो गांवचो एक दिसता आमकां तेजेरूय एक्शन घेया, स्ट्रीक कोणूच जावं तो स्ट्रीक। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू। तालिगांव पंचायती खातीर आयज 68% परस चड मतदान जाले। निकाल सोमारा सकाळी म्हळ्यार 29 एप्रिलाक कळटलो। मतदानाच्या वेळार कांय कडेन शांतिकायेन मतदान जाले जाल्यार कांय बुथांचेर इलेसांव कोफुसांव पळोवपाक मेळ्ळे। पळयात ते खीण। I am talking fact. अरे ये इला इंगासर खबूस करपाक. See, this is what tamasha she wants. This is what tamasha. You know very well what is tamasha. So this is what tamasha she is doing. This is the fact and First of all, she don't have one person also from Kamrabat with them. They don't have anyone. So they are making time to make a big tamasha out of it. We are a candidate. Yeah. Police attack म्हणता my people कोण आहा.
My At least we people are have fighting. We are giving an opposition. You all No wanted to come opposition. on. Opposition You all should be wanted there with you. Agnello Dikuna wanted to come unopposed. Our Dominic was pressurized to withdraw. Mr. Montserrat also has gone, visited him to withdraw the panel. What is there for? Are anyone, if I can go to anyone's house and ask you, Baba, what is your reason of contesting? I can easily go to anyone's house. So what is it? It is my panel. On camera What now. I'm trying- This is Madam- on camera that he has said he has gone visiting the candidate's house. Definitely I have During the gone. nomination I am filing, saying- during I the am saying I had nomination gone. I can go to filing anyone's day, house. you You were not cannot go. supposed You to just go. tell me. Sir, You you tell only me. have said Am that I you not wanted an supposed to open go? fight. Yeah. You only said that you wanted He- an no, open wait, fight. wait, wait, You don't have to he- go to a candidate's house to I go can and go to- tell them to visit. It is You don't not- have it to is have a not- fair fight. First You don't time- have to ask. You don't have to ask a candidate. Why do you need to sit for elections? एक पोलिंग एजंट ना वॉर्ड नंबर 2 हांगासर कोण स्वताचे दोनापाची हिंगाची तिंगाचे हाडलेले आहा तांकां सांग पंचायतीक बॉस निवडून येवन दाखय अँटनी कितें जालें एक्चुअली मॅटर कितें काय ना रे हिंगासर ते हें घातला शेड घातला म्हणून येता आनी बेस्ट थिंगाच्यान येयला आनी हिंगासर इश्यू करता सो हेंकोडन पोलीस सद्या कित्याक हे आतां हेजेर मरे पळय हेजे प्रेसाचेर कितें करूंक सोदता लोकां कडेन वोट मागूंक सोदता विच इज नॉट पॉसिबल हेंकां पोलीस सद्याक एंटरटेन करूंकूच ना कामरापटान कोणेच हेंचो एक पोलिंग एजंट ना वॉर्ड नंबर 2 इशू कितें जालें इश्यू काय ना हाली हिंगासर हें घातला शेड घातला म्हणून कितें म्हणून तुम्ही घाला न्हू ना हिंगा शेड म्हणटा बिलो 200 meters सो वॉट एवर इज देयर एवरी इयर वी पुट हियर एवरी इयर वी पुट व्हॉट इज द तेजेरूच बोवा Excess Baba. So she made an excuse to start this. Nothing else. आता आमचे MLA कडेन डिस्कशन करता फ्लाइंग स्क्वॉड येना हे येना मामलादार येना नॉट इज हिज प्रॉब्लम then it's very simple. So they want to make an issue, tell this, tell that, and try to gain votes, which is not possible. आणि म्हणटा आमच्या लोकांक आक्को बी हें कर मरे गोंडाय मरे कॅमेरा आक्को कामरापाटा चलोवक आहा कोण तेंचे बारा आहा जाल्यार एकलो तरी मनीस दोनूय पॅनलांतल्या उमेदवारांक जैताचो विश्वास आशिल्ल्यान बुथाचेर मतदान शांततायेन जाले. पळयात. म्हाका रिस्पॉन्स खूब बरो मेळ्ळो लोकांचो खूब सपोर्ट आसा पयलीं हांवें लास्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लो हांवें हय 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 फर्स्ट टायम इलेक्शन म्हाका खूब उमेद येयली आनी बरें हांवें कॉन्टेस्ट केलें आनी म्हाज्या वांगडा तुमी पळय आतां कोण आसा एकटे आसा बरो म्हाका सामको बरो उमेदीन हांवें कॉन्टेस्ट केलें ना करचें कशें दिसलें हांव पयलींसून म्हाजो एक निश्चय आसलेलो हांव हें इलेक्शन केन्ना तरी कॉन्टेस्ट करतलें म्हणून म्हाका उमेद आसा लोकांची कामां करपाची त्या खातीर हांवें कॉन्टेस्ट केलें आनी हेजे पयलीं सुद्दां हांवें पंचायती लेवल हांवें काम केल्लें आसा म्हणून म्हाका उमेद म्हाका लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तो खूब म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात मेळ्ळो आनी हांवें अशें केन्ना चिंतूंक ना की इतलो प्रमाणांत लोक येतलो म्हणून आनी हेज्या वयल्यान अशें दिसता की म्हाज्या वाड्याचो लोक आमचें जें काम हांवें एज अ सरपंच बाबूश मुशरत आनी मॅडमीन जें आमकां सहकार्य दिलां ताका लागून ह्या लोकांचो लोक जास्त प्रमाणांत आमकां वोटींग दिली. रिस्पॉन्स म्हाका बरो मेळलो सगळे सायडीच्यान सगळ्यांचो सपोर्टूय मेळलो ताकाय लागून देव बरें करूं म्हणून मागता तांकां. सो तूं ऑलमोस्ट जिखता म्हणून असो डिक्लेअर हे करता तूं जिखता म्हणून हांव शकना डायरेक्टली तुमकां सांगूंक शकना जे कोणें सपोर्ट केला तेंचे लोकांचेर आसा ते आतां सपोर्ट म्हाका केला काय दुसऱ्यांकूय केला तशें आसता पूण चड करून म्हाका कॉन्फिडन्स आहा की म्हाजो रिजल्ट बरो येतलो हे फावट. गोवा 365 खातीर आमचे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवापरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. दिवसाले ट्रॅफिक सेलाचो घोळ पळोवपाक मेळटा. अजून तो जाग्यार पडलो ना. ITI कडेन अपघातांची परंपरा चालूच आसा. आळाबंद हाडपाक म्हण ट्रॅफिक पुलीस विविध आयडिया लडयतात. रमलर्स घातलेले ते काडले. स्पीड ब्रेकर घातलो पूण ताजो बोर्ड स्पीड ब्रेकराच कडेन. स्पीड केन्ना कमी करप? आता पुलीस रडार स्पीड गन घेवन उबे रावतले. तांकां कोण फारावता आनी कितले दीस ते पळोवपाचे. आमी जे सध्या उबे आसात तो बोड्डे रोड मेन रोड जो म्हापसा बिचोलीम सांखळी हांगा वता आनी हो जो रोड आसा तो ITI कडेन सामको एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्लो आसा. ताका लागून सद्या हांगा रमलर्सूय घातलेले पूण कांय तळ्याव्या लोकांक त्रास जाल्ल्या कारणान ते सद्या रमलर्स काडलेले आसा आनी आमी दाखयला की हांगा स्पीड ब्रेकर घातला की स्पीड कंट्रोलान उरच्या खातीर. पूण लोकांची जी स्पीड आसा ती कशीच कमी जायना त्या खातीर आतां ट्रॅफीक पुलिसान सामकें हांगा स्ट्रीक एक्शन घेतलेली आसा
आनी हांगासर स्पीड रडार लायल्लो आसा तातूंत तांकां स्पीड लिमीट 50 दवरलेली आसा पूण सामके लोक स्पिडीन हांगा येता कित्याक तो रोड बरो आसा आनी ब्रॉडूय आसा लोक सामके स्पिडीन येता त्या खातीर हांगासर जे एक्सिडेंट जाला तातूंत खुबश्या लोकांक मरणूय आयिल्लें हांगा खुबशे इंजर्डूय जाल्ले आमी फाटीं दाखयल्ले की खुबशे लोकांक हांगा एक्सिडेंट जाल्या पूण जे स्पीड जी लिमीट आसा ती लोक कोणूच पालन हांगा करिना ताका लागून सद्या हांगा स्ट्रिक्ट ट्रॅफिक पुलिसान एक्शन घेतलेली आसा आनी स्पीड रडार लावन जे वायलंट करतात स्पिडीचो आनी ओवर स्पिडीन येतात तांचेर सद्या कारवाय चालू आसा हांगा डेली सद्या स्पीड रडार लावन ट्रॅफिक पुलीस रावतात आनी तांचेर कारवाय करता खुबशे लोक हांगासर ताचें उल्लंघन करता अशें आमकां दिसलां कित्याक खुबशे स्पिडीन लोक येता आनी हांगा तांकां ते धरून तांकां फायनूय घालता पूण हेचेर कितें तरी कमी जावपाक जाय हेच्या खातीर ट्रॅफिक पुलिसान हे स्ट्रिक्ट सद्या जे ड्रायव्ह आसा तो चलयल्लो आसा तातूंत एक्सिडेंट हांगा कमी जातले अशें दिसता पूण रोड बरो आसल्या कारणान लोक स्पिडूनय येता ताचेरूय आनी एक हांगा स्पीड ब्रेकर जावपाक जाय फुडें हांगासर ITI कडेन रमलर्स घालून काय फायदो ना कित्याक तर रमलर्सांचे लोक सामके स्पिडीन येता स्पीड म्हणटा ती फक्त स्पीड ब्रेकर घातल्या उपरांतूच कमी जातली आनी हे जे ट्रॅफिक पुलिसान जो आपलो ड्रायव्ह चालू केला तो एक बरो ड्रायव्ह आसा अशें थोड्या लोकांनी सांगलां कित्याक खुबशे लोकांक हांगासर इंटरनल रोडांचेर रेजिडेन्शियल एरिया आसल्या कारणान तांकां भायर भितर येवपाकूय त्रास जाता तितून जे ट्रॅफिक पुलिसान जो सद्या ड्रायव्ह चालू केला तेचेर लोकांनी तोखणाय केला. हांव पंकज अमृतकर बिचोलचो रहिवासी आनी हांव हांगा येयल्लो आसा हायवेचेर आमच्या बिचोले ते सांकळे हायवेचेर हांगा ट्रॅफिक पुलिसूय आसात जे आपले वेवस्थीत काम करतात आनी ट्रॅफिक रडार जो हे लायिल्लो आसा स्पीड लिमिटा खातीर तो खरेंच बऱ्या कारणाक लायिल्लो आसा कित्याक हांगा ह्या रस्त्याक बरेचशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा म्हाका दिसता हायवे जाल्ले तरी एक्सिडेंट खूब वाडल्या आनी बरेचशे लोकांक हांगा मरणसूय येयल्या थोडे आमचेच फ्रेंड्सा भितरले सुद्दां हांगा हे जाल्ले आसात एक्सिडेंटाक कॉज जाल्लो आसा तांकां इवन हांगा वयर तेंच्यांनी डिवायडर घातलो पूण डिवायडर आसून सुद्दां थोडे तेज्या उपरांत सुद्दां एक्सिडेंट जाल्ले आसात हांगा ना कारवाय करता ती खरेंच बरोबर आसा कित्याक प्रत्येकानी ह्या ट्रॅफिक रुल्साचे फॉलो करपाक जाय जे लोक आसा ते थोडे उल्लंघन करतात ते बरें न्ही एक्चुली ते रावले ते आपली ड्युटी करतात तशीच लोकांनी आपली ड्युटी करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. गोंयकारांक सतावपी खंयच्याच मुद्द्यांचेर गोंयचे कालचे सभेत नरेंद्र मोदी उलयलो ना. म्हादय, मायनिंग आनी बेकारी ह्या विशयांचेर भारताच्या प्रधानमंत्र्यान मौन बाळगिले. हाजे वयल्यान भाजपाक गोंयकारांचे कितले पडलां हें कळटा. प्रधानमंत्र्याच्या कालच्या भाशणाचेर इंडिया अलायन्सान विश्लेशण केलें. शेनवारा सांकवाळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची प्रचार सभा जाली पूण ते सभेत गोंयकारांक सतावपी म्हादय, बेकारी, खणबंदी ह्या तीनय विशयांचेर उलयलो ना. हाचेर नेमकेपणान इंडिया अलायन्सान बोट दवरले. पळयात सुनील कौठणकार, जुजे फिलिप डिसोजा आनी दुर्गादास कामतीक. गोंयची लायफलायन जी म्हादय नदी आसा ताजे बद्दल प्रधानमंत्र्यान सादो एक शब्द सुद्दां काडूंक ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा अमित शाह कर्नाटकान वचून ताणें म्हादयचेर ऑलरेडी केंद्रान तांचें सरकार आसा अशे परिस्थितींत जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची जबाबदारी आसली की तांच्यांनी खंयच्या एका स्टेटीची बाजू घेनासतना जी खरी बाजू आसा आनी जी फॅक्ट्स आनी फिगर्साचेर बेस बाजू आसा ती घेवपाची अशें आसतना मताच्या राजकारणा खातीर अमित शाह थंय वचून कर्नाटकाची ओपनली बाजू घेतलेली. आज मायनिंग गोंयान बंद जाल्ल्यार 14 वर्सां जाली. हे 14 वर्सांतली 10 वर्सां बीजेपी केंद्रान सत्तेर आसा आनी 12 वर्सां बीजेपी गोंयान सत्तेर आसा. तर हातूंच्यान बीजेपीचे सिरियसनेस दिसतात. पण प्रधानमंत्री जर गोंयान येता आनी मायनिंगाचेर एक शब्द काडना हाजे वयल्यान एक प्रश्न एक बात सामकी क्लियर जाता ती म्हणल्यार बीजेपीचो कसलेच इंटेन्शन ना की मायनिंग येता त्या काळान चालू करपाचें. म्हणून मोदी हे गजालीचेर कंप्लीट सायलंट आसा. तिसरो सामको महत्वाचो विषय जे हाजेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द काडून ना तो म्हणल्यार अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंटान सगळ्यांक खबर आसा की CMI जे आसा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी ही सामकी रेप्युटेड बिझनेस रिसर्च बिझनेस इन्फॉर्मेशन एजन्सी आसा तांच्यांनी डेटा दिल्ल्या प्रमाणे 11.6% जानेवारी 23 15
15.5% एप्रिल 23 आणि 13.7% ऑगस्ट 23 अनएम्प्लॉयमेंटाची गोंयान रेट आसा. ही जी अनएम्प्लॉयमेंटाची रेट गोंयान आसा, पर्संटेज आसा, ती नॅशनल एव्हरेजाकून 3 पटींनी चड आसा. आणि जी मोदीन काल बंडाला मारल्या हातून एक गजाल सारखी शुअर आसा, ती म्हणल्यार मोदी का झूठ जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी. हे मोदीच्या न्हय, हे गोंयकाराची एक 12 वर्सां आता जनरेशन मोदीची बंडाला घेऊन जगता. कितलेशे लोक मरूनय गेले, मायनी चालू जातले म्हणून, धंदे चालू जातले म्हणून. तर आनी कशी ताणें ती बंडाला सांगल्या मोदी वेगवेगळ्या सेक्टरांनी, आणि ती बंडाला कशी एक्सपोज तांची आता जातली ती तुमकां आमचो एनसीपीचो प्रदेश अध्यक्ष जुजे फिलिपाक एक्सप्लेन करतलो. गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीन ओडीएफ आणि हर घर नल हर घर जलचे भाजपा सरकाराचे प्रकल्प गोयात पुरायन फेल जाल्ल्याचे सांगले. जाल्यार फिश बोट ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादीचो फुडारी जुजे फिलिप डिसोजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन घातिल्ल्या भयांचेर उलयलो. काँग्रेसीचे सरकार आयल्यार 2 बोटी जांचे कडेन आसात तांचे कडल्यो एक बोटी काढून घेतले अशें खंय मोदीन कालचे सभेत म्हणिल्ले. आयकात. म्हणटकच जेन्ना ताणें एक पॉयंट घेयलो प्रायम मिनिस्टरान, तेन्ना तो म्हणूंक लागलो जरी तर कोणा कडेन 2 बोट्या आहाय जाल्यार, जरी तर काँग्रेस गव्हर्नमेंट येयलो जाल्यार ह्या 2 बोटींतले एक बोट तो काढून घेतलो. एक सांगा म्हाका तुमी, जरी तर धंदो पावलांचो धंदो जर आहा जाल्यार कोणाच्यान काडूंक शकता. आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदतां की आयज आमच्या बोटकारां कडेन एकूच 2 बोटी नाय. आमच्या बोटकारां कडेन 8 बोट्यो आहाय, 10 आहाय, 5 आहाय, जायत्यो बोट्यो आहा. पूण ह्यो बोट्यो काडून घेतलो म्हणटा तें सारकें न्हू. कित्याक हो आमचो धंदो, ही तूं आतां जरी तर हे मात सांगता, जरी तर भिरांत दिता, काँग्रेस गव्हर्नमेंट जर येयलो जाल्यार तर काँग्रेस गव्हर्नमेंट हे भशेन काडून घेतलो शकच ना. कारण ह्यो बोट्यो आमचो धंदो. आयज गव्हर्नमेंटान आमकां एक म्हणटा तो एक प्रॉब्लेम म्हणटा तो हो जाला, जो आयज आमच्या गोंयांत तशेंच कर्नाटकाक, महाराष्ट्राक हिंगा एक वेट रिएम्बर्समेंट आहाले. आनी हे तुमी जाणा, जे वेट रिएम्बर्समेंट हे आमकां हुमक्या डिझेलाचेर एक हुमक्या पयशे आमकां दिताले. 50% गव्हर्नमेंट दितालो आनी 50% आमकां दिताले. हे चालूच आसले. 1 वर्स जाले ही वेट रिएम्बर्समेंट बंद उडयली. प्रधानमंत्र्यान काल एक उतर म्हणलें की गोंयांत स्किमीचें सॅच्युरेशन जाला म्हणून. सॅच्युरेशन म्हणल्या अर्थ कितें की मॅक्सिमम लेवलार पावल्या आनी ताका बरें दिसता म्हणून. सो हर घर नल हर घर जल इज वन ऑफ द फ्लॅगशीप प्रोग्राम. आनी ह्या फ्लॅगशीप प्रोग्रामाचो कितलो सक्सेस जाला हो एका ल्हान ट्रेलरान तुमकां आमी दाखयले. आज जेन्ना पत्रकार परिशदे पयलीं आमी एन्क्वायरी केली वेगवेगळ्या जाग्यांनी फोन करून, आमच्या कार्यकर्त्यांक म्हणा किंवा लोकांक फोन करून, जाल्यार अशें पळोवन आयले की उसगांव, मोर्जी, आरंबोल, पेडण्यां, अंजुना, पणजी, फोंडा, शिवोली, माजोर्डा, सड्यार, बोगमाळो, उतोर्डा हे जे गांवगिऱ्या वाठारांत जे आसात, जे खरे गोंय दिसता गांवगिऱ्या वाठारांनी, अशे एरियांनी उदकाचो प्रचंड प्रमाणात प्रॉब्लेम. म्हणल्यार हर घर जल हे पावना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. सरकाराच्यो स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो घोशणा कागदार उरल्यात काय कितें असो दुबावसो मारपाक लागला. वचत थंय ताजो पुरावो मेळटा. आयज गोवा 365च्या नदरेक म्हापसा गांवसावाड्यार अशीच परिस्थिती पळोवपाक मेळ्ळी. आरोलकार फामिलीक बुरशे गटारां सांगात दिता. पालिकेत कागाळी केल्यार काना मनार घेयना. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा गावसावाडो ही रेजिडेन्शियल एरिया. हांगा खुबशे लोक रावतात. तशेंच जी आरोलकर फॅमिली हांगा रावता तांच्या सायडीक एक गटर व्हांवता.
कितलेशेच फावटी तांच्यांनी म्युन्सिपाल्टी कडेन कागाळी केली की हो जो गटर आसा हो क्लीन जावपाक जाय, पूण अजून मेरेन हो गटर क्लीन जावंक ना. कितलीशीच वर्सां जाली हो गटर जो आसा असोच व्हांवता. हितूर इतलो घाणवास निर्माण जाल्लो आसा, तांकां स्वता आपले पयशे काडून हो गटर क्लीन करचो पडटा. तशेंच हांगा झाडांय वाडलेली आसा. खंय तरी हे झाडांचे बुश कटिंगूय आज जावपाची गरज आसा. बिकॉज इतलो जो व्हाळ हो गटर जो आसा, ह्या गटरान इतले जंतू निर्माण जाल्लेले आसा आनी ह्या घरान ल्हान भुरगीं रावतात. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन आयज म्युन्सिपाल्टीन हेचेर लक्ष दवरून हो जो गटर आसा हो बेगीनच्या बेगीन क्लीन करपाची गरज आसा. स्नेहा आरोलकराचे घरा कुशीकच हे गटर तयार झाला. ताणे घरा बांधला त्या वेळार सुवात नितळ असली. सध्या या बुरशा गटराक लागून जळारांची पैदास जाल्या. वाठारात रावतल्या फामिलीची भलायकी धोक्यात आयला. गटर फकत बंद करून दियात, जेणेकरून घाणीतल्यान सुटका जातली. थळाव्यांची अपेक्षा. पालिका ही अपेक्षा पूर्तताय करीत काय लोकांनी नितळ गोंयच्यो सुक्यो घोशणा आयकप? म्हणजे धाकटी भुरगीं आसा आनी आमकां सायटीक गटर आसा, तर आमकां खूब त्रास जाता. जळारी भरता, भुरगीं सीक पडटा, थंडी चालू थंडी जाता आनी खूब त्रास जाता आमकां. आमी कंप्लेंट दिल्या म्हणल्यार ते कोण एक्शन कांय घेयना. हय, वयर 10 घरां आसा पळय, ते सगळे जाण ते गटर सोडटा पळय, ते सगळे आमच्या घरा कडसून व्हांवता. आनी केन्ना केन्ना संडासाचें उदकूय सोडटा दिसता. इतको वास मारता, आमकां घरान रावपाक जायना. नाक बंद करचें पडटा. मागीर आमकां उदक सोडचें पडटा. खूब त्रास जाता. भुरगीं म्हणटा हांगा रावयात नाका, घर सोडून वचया, खंय तरी वचया की मम्मा. पण कितें करतले, रावचें पडटा न्हू हांगा. सो तुजी आतां मागणी कितें आसा? म्हाका गव्हर्मेंटाक म्हाका मागणी आसा की म्हाका ती खळी बांदून दिवची आनी पॅक बांदून दिवची, की तसो करून म्हाका तो वास येवपाचो न्हू. कित्याक त्या वासान रावपाक जायना भुरग्यांक आमकां घरान. आतां केन्नाच्यान हें चालू आसा गटर अशें व्हांवता हें? 10 वर्सां जातलीं चालूच आसा. सो ते पळय बांदला तेन्नाच्यान बांदच्या पयलीं खळी बीन कांयच नासलेली. मागीर जेन्ना आमी रावपाक गेली पळय तेन्ना मागीर लोकांनी ती खळी सोडल्या, गटर सोडला. पयलीं कांय नासलें, घर बांदतना बरें आसलें, कांयच नासलें, सुक्कें आसलें. हे गटराचें जें काम आसा इन पेंडींग तें 5 वर्सां जालीं हांव कंप्लेंट दीत आसा, पूण कांय एक्शन कोण घेयना. 2-3 फावटी आनी तें 2 फावटी म्हाका खूब त्रास जाता. गटर घाणीचें उदीक वता लोकांचें, तें विचारल्यार कोण सांगता की आमचें न्हू उदीक, आमचें न्हू उदीक. हें म्हाका मागीर नळाचें उदीक सोडचें पडटा ही घाण वचपाक लागून. मागीर म्हाका नळाचें बिलूय सुद्दां येता. सो तुवें म्युन्सिपाल्टी कडेन कंप्लेंट बीन केला? केली, आनी रिसीव्ड कॉपी मेळ्ळ्या आसा. ताची कॉपी आहा म्हाजे कडेन. कितें म्हणटा म्युन्सिपाल्टी? फंड्स ना म्हणटा, ती बांदूंक मेळना म्हणटा. ते गटर म्हणटा ते तुमी रिपेर करपाचें, बांदपाचें अशें म्हणटा. सो तुजी मागणी आतां कितें आसा की हे क्लीन कोणाचें साफ पळोवपाचें. एवरी टायम कोण मनीस म्हाका मेळना कंप्लेन करपाक, गटर साफ करपाक. हेचेर कितें लिगल एक्शन घेवची, कोणाचें उदीक आहा तें पळोवपाचें हेल्थान बीन अशें. आनी कोणाक कितें सांगल्यार कोण कांय तुमी तुमच्या कावन्सिलराक बीन सांगला? हय सांगला. बेवशेटाक कॉपी बी दिली जाय. तिने मागीर म्हाका एक म्युन्सिपाल्टी दिली, ती हांवें इग्नोर करून हाडल्या. जाल्यार कोणी कांय आयकना. मागीर हांवें म्हाज्या हेल्थाक बरें ना, म्हाकाच बरें ना म्हणटकूच हांव तें सकाळ भोंवूंक शकना. बापूच्या ऑफिसानूय दिल्या न्हू, ताका हय दिल्ली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसवपरांत परतून एकदा येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. दवर्ली पंचायत खेळामळार खेळिल्ले क्वॉर्टर फायनलीत कुट्टरी जिमखानाक 2-1 गोल फरकान वार्का स्पोर्ट्स क्लबान हारायलो. स्पोर्टिंग क्लब दवर्लेंनी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. अर्द वेळार सर्त 0-0 अशी सोंपली. दुसऱ्या सत्रात दोनूय पंगडांमदीं अटीतटीची लढत चालू उरली. शेवटाक 2-1 गोल फरकान कुडतरी जिमखानाक वार्का स्पोर्ट्स क्लबान हारायलो. देखून 15व्या दवर्ली कपाचे उपांत्य फेरयेत वार्का स्पोर्ट्स क्लबान सुवात मेळयली. पळयात रंगलेलो खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार.
फुडले सप्तक गरम आणि सुके आसतले. तापमान 30च्या मध्य ते 20च्या दशकामदी उरपाचे आसा. दनपाराक गरमी जाल्यार राती वातावरण उष्ण आसतले. हवामान विभागाचो अदमास. सोमारच्या अदमासा प्रमाण उष्ण आणि दमट परिस्थिती आणि उंचायेचे तापमान सुमार 34 डिग्री सेल्सियस आसतले. उष्णतायेच्या लारांची शिटकावणी नसली तरी भलायकेक संभाव्य धोको टाळपा खातीर नागरिकांनी दनपारा घरात रावपाचो सल्लो IMD दिला. उणे तापमान 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. सकाळी धुके पडपाची शक्यताय IMD उक्तायला. सोमारा निवळ मळब आसतले. फुडल्या सप्तकात सुके हवामान. सोमारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 27 डिग्री सेल्सियस. सकाळी धुके आणि दवांची अपेक्षा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.